ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ. तुमको पूरा ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವರಿ कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन आर्च फार्मा लॅब्स GPL उत्सव 2023 का आणि ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬರಲ್ಲ ಮಳೆ तुम्ही पळयतना ऑलरेडी फ्रायडे जावन आसता. शुक्रार शनिवार आयतार 10th 11th आणि 12th ताक ग्रँड रितीरी मस्त ग्रँड रितीरी आपण GPL उत्सव जाता ताजे तयारीचे सद्याक ग्राउंड आदकूनच एक रिपोर्ट तुमकां दिवका कशें जाता ताजो प्रिपरेशन म्हणून येद्रा आदकूनच स्टार्ट करचें जाल्यार तुमकां गोत आसा कोडयाल आदकून पुत्तूरा वचता आसता लायक रोड आसा कसो आसा थंय अड्ड्यार म्हणून मेळटा मध्यांतू थंयची सह्याद्री कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग आसा तांचे ग्राउंडार जावचें आसलें GPL उत्सवाक येद्राक फुल्ल बंटिंग घालून कलरफुल जाला भारी चंद दिसता पळयतना. थंय देखून येद्रा येतना रिजिस्ट्रेशन कावंटर तुमकां पळोवच्याक मेळटा. थंय नॅचरल्साचे शियाळे उद्दा संडे मेळूक असं पूरा जन मेळटा. कोण कोण आमचे गेले येता की GPL उत्सवाक तांकां पूरा जनाके मोगान रघुनंदन कामत मामा सर्व करता म्हळ्यार तितले तांणी रब्बून प्रत्येक पळयता ते तसले एक व्यवस्था तांणी केलेलो आसा. तांकां तितले मोग एक GPL म्हळ्यार आनी तशीची फूड कोर्ट भारी होड आसा. तुमकां आप सांगता म्हूण आयलेल्यांक गोत आसता आनी तितल्यानी 100% ह्या पटी येवूं का तितले चंद एक फूड कोर्ट आनी स्टेजाचे वेवस्था थंय केलेलो आसा. गोडन अशें पुरो थंय मस्त जान वॉलंटियर्स विंगड विंगड डिपार्टमेंटान काम करताची. तशीची मर्चंडायज स्टोर आनी विंगड विंगड अंगड्यो तुमकां पळोवच्याक मेळटा. डोनर झोन म्हणून आपण स्पेशल आसा. डोनर्सा खातीर एक विशेष रितीर आमी फूड झोन अरेंज केलेलो आसा. तें तुमी पळोव येता हांगा येताना. आणि मेन एक एंट्रन्साक हेकडे येताना ग्राउंडाक येताना थंय भारी चंद जालें लायक डेकोरेशन फ्रेंड्स अरेंजर्स लक्ष्मण भक्ता तांगेले सगळे टीम राती पल्ले काम करता आसा तें दाखोवका म्हणून सांगून चंद आय दाखोवका तुमी येताना वाव वेलकम जावका म्हणून ताजें तयार केलेलो आसा. आनी मेन स्टेज व्हड स्टेज थंय मस्त कार्यक्रम जाता. प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी पर थंयच जावचें तें स्टेज भारी चंद रितीरी जालेलो आसा. आनी ग्राउंड एज युजल सांगता म्हणना तितले ग्रीनरी जावन लायक जावन अरेंजमेंट केलेलो आसा. आनी प्रत्येक लायक आयलेल्यांका हांग्या आयस्क्रीम मेळटा कशी खंय म्हूण तुमी हांगे तरेची पळोवका हांग्या आयस्क्रीम्स पुरा कडेन हांगा आसता. तशीची ग्राउंडाचे लागींचे म्हळ्यार मेन स्टेजाचे रायट सायडाक हें पण किड झोन व्हड रितीर केला. तें भारी चंद जाला. किड झोन पळयतना भारी खूश जाता. मस्त एक्टिविटीज आसा. तुमगे चेडवांक सकाळी सोडल्यार संजे वेळ ताजी लागींची बसचे 100% शुअरन्स दिवयता. त्या म्हळ्यार तितले चंद आसा. दुराचे मुंबय देखून पुरा आयलेले आयटम्स आसा. आनी सेल्फी झोन्स थंय तुमकां पळोवच्याक मेळटा. यूथ ऑफ GSB म्हणून बरयलेलें आनी विंगड विंगड आसा. हें पण नवेचें अट्रॅक्शन आसा तें तुमी पळोव येता. आनी मेन ग्राउंड जाता तरी बोटींग झोन हें पण मस्त व्हड केला. जेट स्की बंपी स्पीड बोट मागीर फॅमिली बोट तशीची पॅरासेलिंग ह्या पटी आसता. तें एक स्पेशल अट्रॅक्शन म्हणटा. इतली पुरा तयारी भारी गर्द रितीर जाता आसा. फूड कोर्टाचे विशय सांगता म्हणना पयर व्हिडिओ सांगतना तुमीच कमेंट घालेलो आसा. इतली पुरा तयारी विशय आनी काही मस्त तयारी जावचार आसा. आमगेले वॉलंटियर्स पुरा रितीर काम करता आसाची. तांगेले खंयचे खंयचे डिपार्टमेंट आसा की चंद काम करका चंद जावका म्हणल खातीर भारी चंदारी करता आसाची. आनी तुमी शुक्रार शेनवार आयतारा खंडीत येयाची एन्जॉय करायची. GSB खातीरची GSBच्यांनी करता आसता असले एक व्हडले इव्हेंट म्हळ्यार ते GPL उत्सव 2023 ह्या वर्सा येयाची. तुमकां पुरा प्रितीचे वेलकम. थँक्यू. Enjoy Korea together.